स्वच्छ भारत नितळ गोंय हर घर शौचालयाच्यो स्मार्ट घोषणा आता पणजे सारकिल्ले स्मार्ट सिटीतय एक्सपोज जाल्यात। गोंय खंय ट्युरिस्ट हब। आयज पळोवया राजधानीत कितें घडटा ते। पणजे मांडवी हॉटेला मुखार बसी थारतात। ट्युरिस्ट मुतपाक म्हूण सुलभ शौचालया कडेन वयतात, पूण थंय टॉयलेट अंडर मेंटेनन्साचो बोर्ड दिश्टी पडटा आनी मागीर ट्युरिस्ट खंय कितें करतात तें सांगपाक सारकें ना। ते खातीर पळोवचो पडटलो विन्संट रोझारियोचो रिपोर्ट। हिंगा पळय आतां भायल्यान फुटपाथीचेर इतली मुताची घाण मारता। ही फुटपाथ आतां हिंगा रातचे ते कशें यूज करता आनी कितें ते तुमी आतां चिंता। हिंगा कासिनोन कोण येता ते आनी आतां ते सांगता ते भाशेन पळय हो टॉयलेट अंडर मेंटेनन्स। आतां हो केन्ना सोडया आनी कितें कोणाक खबर ना। आनी हे कासिनोन पळय हिंगा रातचे सगळे येता ते हिंगा सगळे भायल्यान सगळे यूज करता। आनी आतां तुमकां हे पळय हिंगाच पळोवंक शकता, हे पळय कशें हिंगा बाटल्यो घेवन भोंवता पळय ते। सो आतां तुमी जाणा ह्या बाटल्यो कित्याक यूज करता पळय ते आनी आतां तुमकां सांगपाची गरज ना आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय ती आतां। सो हिंगा हे सगळे आतां बाटल्यांनी हिंगा कितें चलता तितलें हे आतां बाटल्यो हिंगा सायडीक। सो आनी हिंगा पळय आतां इतली वचपाक लागून हिंगा वीट मारता। हिंगा पळय इतली घाण केल्ली आहा, हिंगा सगळे ते बाटले घेवन बसता घाण करपाक। आनी हो आतां पळय हिंगा स्पॉट पळय कळ्ळो आहा पळय ते। हे आतां तुमी पळयात हिंगा आतां रातचें म्हाका कितें चलता पळय ते। हो टॉयलेट बांदलेलो आसा, थंयसर अंडर मेंटेनन्स म्हणून बरयलेलो आहा। 1 म्हयनो जालो तरी आज पासून तो हांगा लोक येतात आनी म्हणटा आमी स्वच्छ भारत म्हणटा आनी गोंय सुंदर म्हणटा। आनी आज G20 जे आमचे वर्ल्ड वायडसून जे कोण आमचे भाव येयलेले आसा हांगा जगारसून पळोवपाक की आमचे गोंय कशें आसपाक जाय म्हणून ते ट्युरिजमाचो हे नात्यान आयज तेंचे खंय तरी हॉटेलान कितें तरी आयज कॉन्फरन्स आसा आनी ते लोकांक सांगतले गोंय कशें आसपाक जाय म्हणून। हांव तांकां सांगूंक करतात हे रस्त्याक तुमी बरें ब्युटिफिकेशन करून दाखयलेले आसा आनी वयता आसतना हांगा जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे ट्रान्सफॉर्मर बसयलेले आहा फुटपाथीचेर बसयलेले आसा। पणजेच्या हॉटेल मांडवी मुखावयल्या जाग्याचो लीज सोंपला। ह्या वाठारांत कॅसिनोवाल्यांचो शेक चलता। दर्याकुशीचो स्मार्ट सिटींतलो हो जागो कोणाच्या तरी घशात घालपाची तयारी चल्ल्या अशें काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेचें म्हणणें। हो जागो दिल्लीवाल्यांक वा कसिनो लॉबीक कशेंच दिवपाक दिवचे नात। गोंयच्या भुरग्यां खातीर तो राखून दवरात, संजय बर्डेन मागला। बीजेपीच्या दोनूय जे इलेक्शनांचे रावतले न्ही हांकां घरा बसयात। आतां जर तुमी परत निवडून दीत जाल्यार न्ही अख्खे गोंय हे आयज दिल्लीवाल्यांक दितले आनी आमकां हांगा रस्त्याचेर मरे कट्टी घेवन मरे भीक मागपाक सांगतले। हो जागो तुमकां आमी खंयचेच परिस्थितीन भायल्या लोकांक आनी दिल्लीवाल्यांक दिवपाक पळयनात। कित्याक लागून हो जागो जो दवरलेलो आसा हो गोंयचे भुरग्यांक आमचे दियात आनी गोंयचे आमचे भुरगे जे आहेत अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा न्हू तांकां हांगा हब करून दियात, फूड हब करून दियात। हो जागो कसोच तुमकां आमी करून दिवचे ना म्हणून मागता। ही आतां खंय केल्या ट्युरिस्टांक घेवन आतां गाडी उबी केल्या तांकां आतां फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणजे प्राथमिकता जाल्लेली आहा। आतां ते लेडीज गेल्लेली आहा ती आतां खंय वयतली। आयज गोंयचो ट्युरिजम मिनिस्टर जगाचेर भोंवून येता तुमी तर आमी केन्ना आमचे कडेन पासपोर्टूय ना रे बाबा, आमी केन्ना भायर पावोंक ना, आमी हांगाच आसा आनी हांगाच मरतले। पूण गोंया बद्दल जे तुमी चित्र जे निर्माण करता तो संडास बंद करपाचें कारण कितें? 1 म्हयनो तुका मेंटेनन्स करपाक टायम लागता काय म्हणटा। अरे 8 दिसान 10 दिसान अरे नवो बांदलेलो खंय तो सारको रिपेअर केलेलो परत कित्याक लागून करता? कोणाक दिवपाचो केला तुमी तो संडास तुमी दितात रे? तर तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हे आतां आमी रेड हँडेड पळयलां म्हाज्या फाटल्यान। इट इज अ शेम फॉर गोवा ट्युरिजम एंड गोवा गव्हर्मेंट दॅट दीस लेडी ह्यो बायल्यो भायल्यान वचोन ती मुतूंक वचोन येयल्या। ही सांगपाक आनी हे करपाक लागून लॉस दिसता। ही आतां तुमी पळयात ती भायल्यान तिका वचोन आनी ट्युरिजम प्रोमोट म्हणटा। ही आतां बस स्पेशल हिंगा रावलेली तांकां एका टॉयलेटीन वचपाक वॉशरूम यूज करपाक। पूण लॉस अशी दिसता ही पणजी स्मार्ट सिटीन ह्या बायलांक तिका आडसाक भायर वचोन मुतची पडली म्हणून। गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी।